नमस्कार, तुमका सगळ्यांक आरडेक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत येवकार। दर्याच्या भरती रांकेपासून 50 मीटर परिसरात बांदकामाक मान्यताय दिल्ल्यान गोंयकारांक दर्याच्या धडेर थोडी तरी सुवात उरतली काय ना असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान केला। तशेंच कवळेकर हांच्यांनी नव्या वादग्रस्त CRZ अधिसूचनेक आपलो विरोध उक्तायला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कशा पद्धतीन लोकांक त्रास जातलो, गोंयकारांक त्रास जातलो, कशा पद्धतीन जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, पारंपारीक मच्छी व्यवसाय करपी लोक आसात, हांकां त्रास कसो जातलो हे टायम टू टायम लोकांनी सांगलें। NGO फुडें सरले, फिशरमॅन कम्युनिटी आनी बाकीचे इतर लोक भायर सरले आनी हजारांनी लाखो लोकांनी सिग्नेचर मारून उपोस केल्लो ह्या CRZ नोटिफिकेशन जे 200 वयल्यान 50चेर हाका विरोध केल्लो की 200 वयल्यान जेन्ना 50चे येतले तेन्ना कॉन्क्रीट राज जावपाक प्रोत्साहन मेळटलें आनी जेन्ना ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात, पारंपारीक मच्छी व्यवसाय करपी लोक आसात, हांकां व्यवसाय करपाक त्रास जातलो। पूण जेन्ना आयज 50 मिटरा पर्यंत कन्स्ट्रक्शन जर येवपाक लागलें येयली फुडाराक, जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकच बिचीर वचपाक सहजासहज मेळची ना। आनी हे सगळे ही भिरांत दोळ्या फुडें दवरून गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी हाका उपोस केल्लो। गोंय हें लागू करपाक जायना, गोंय ल्हान स्टेट, गोंय हे बिची जे आसा ट्युरिस्ट येतात, बिची लागून येतात, कॉन्क्रीट राज पळोवपाक येना, ट्युरिस्ट येतात ते बिचींनी आपलो टायम पास करपाक येतात। आनी त्याच बरोबर व्हडली लुकसाण म्हणटी जे आमचे पारंपारीक नुस्तेकार भाव जे आसात त्यांच्या धंद्याचेर हे तांकां उपासमारीचे पाळे येतले, तांच्या धंद्याचेर प्रॉब्लेम क्रिएट जातलो। पण एक सायडीन लोक ऑब्जेक्शन हाडटा, एक सायडीन गोंयची जनता ऑब्जेक्शन म्हणजे उपोस करता आनी दुसरे सायडीन सरकार पत्र बरयता की तुमकां गोंयांत जर 200 वयल्यान 50चेर लागू केले जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। ह्या सरकाराक संवय जाला की गोंयच्या लोकांच्या हिताचेर न पळयता प्रत्येकाक खंय तरी चिटी बरोवपाच्यो। येवन आमी डायरेक्टराक सुद्दां वचून त्या टायमार मेळिल्ले आनी त्या डायरेक्टराक स्वता हांव गेल्लो, NGO आमचे काय आसले हांव आसलो आनी डायरेक्टरान सुद्दां आमकां तेन्ना सांगलें की उपोस करपाची, ऑब्जेक्शन हाडपाची ही स्टेज न्हू म्हणून। तुमची ग्रेव्हन्सी जी आसा, तुमचे ऑब्जेक्शन आसा हे आमी आयकून घेतले, पूण ही स्टेज न्ही, ही इनिशियल स्टेज आसा। पूण हे एक सायडीन सांगप हावजाकय आमकां CMन त्या सेशनाक तशें सांगलें की ऑब्जेक्शन हाडपाची ही स्टेज न्ही। पूण एक सायडीन तुमी म्हणटा की हो टायम न्हू ऑब्जेक्शन रेज करपाचो आनी एक सायडीन तुमी दुसरे सायडीन तुमी नोटिफिकेशन काडून सोडटात। म्हळ्यार तुम्ही गोंयकार जे लोक जे आसात, गोंयकार लोक जे रावतात की आमची कोंट्री, आमच्या उल्या कोंट्री दाद दितलो, आमी ऑब्जेक्शन फायल केले उपरांत आमच्या ऑब्जेक्शनाचेर आमकां विचारपूस करतले आनी आमकां गोंयकाराक जाय तशें जातलें अशें सरकारा कडेन ते आशेन पळयतात। पूण सरकार हे लोकां कडेन दुर्लक्ष करून आपल्याक जाय तशें करता। पूण ताबडतोब गोंयची वतींनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कळोवपाक जाय की हे जे नोटिफिकेशन काडलें आसा 200 वयल्यान 50चेर ते डिनोटिफाय परत करपाची गरज आसा आनी जशें पयलीं 200 मिटराचेर आसले तशें दवरपाची गरज आसा।